काल कितें आसा म्हाका दिसता जवळ जवळ 9:30 कितें तरी निर्णय येयला सरकाराचो आनी तितून सरकारान कितें सांगलां टॅक्सीच्या संदर्भान कितें बाकीचे कितें विशय आहा ते आयकूंक घेवंक ना आनी टॅक्सीच्या संदर्भान पयलीं कितें आसा पळय ते तांकां हे घातलेलें आसा थंयसर की कंडिशन म्हणजे 6-7 पंचायती कितें पळय आहा पळय तांकांच दिता आनी अशा तरेन कंडिशनल थंयसर म्हणजे मागीर आनी वाडोवपाक जावचें ना मागीर गोवा मायल्साच्यो टॅक्सी आहा तितून जॉयन जावचें पडटलें थोड्यांक मागीर थोड्यांक जो एप गोवा टॅक्सी एप कितें हाडला तेच्या अंडर जॉयन जावचें पडटलें म्हणून अशें 2-3 कंडिशनां घालून तांकां काल धाडलेलें आसा म्हणून ते कंडिशनां सरकारची कितें आहा ती मान्य कोणी करूंक ना आनी ताका लागून आयज परत आमी हांगासर जमले सगळे आनी तेंची एकूच मागणी कितें आहा की सरकार परमिटां बी सगळी दिवपाचो निर्णय सरकारचो जालो काय त्यो आपल्यो टॅक्सी घेवन कशा रितीन म्हणजे कोणाक ट्युरिस्ट टॅक्सी वेवसायान येवंक जाय त्या वेवसायान येतलो कोणाक येलो ब्लॅक टॅक्सी घेवपाक जाय येलो ब्लॅक टॅक्सी घेवन त्या वेवसायान येतले तेंचे ते फुडें ठरयतले म्हणटो एप आनी किंवा बाकीच्यो गोष्टी गोवा मायल्स ते तेंचे कडेन संबंधितूच विशय ना. प्रामुख्यान काल इश्यू येयल्लो की सगळे जे मोपाग्रस्त लोक आसा त्यांचो संबंधित विशय आशिल्लो जेन्ना तो विशय येयलो तेन्ना सीएमान कितें सांगलें की प्रामुख्यान आयज जो कितें डिसिजन आसा ते टॅक्सी संदर्भान आसतले आनी बाकीच्यो सगळे गजाली आसा पळय म्हणजे आमचे लँड लुजींग भाव आसा तेंचे कॉम्पेन्सेशन नोकऱ्यो मागीर लँड लुजींग सर्टिफिकेटी आनी इतर व्यवसायान बी सगळे हे मागीर आमी जसो फुडें हे जातकूच आमी फुडें घेवन ते बसोया म्हणून तेजे खातीर आमी तेजेरूय जोर दिवंक ना कारण दीस इज अ इम्पॉर्टंट इश्यू तेजे खातीर हो इश्यू मार्गीक लागचो म्हणून ते घेतलेले पूण आतां एकंदरीत पळयलें जाल्यार 800 केसी जे डिस्ट्रिक्ट कोर्टान पेंडींग आसात अंडर लँड एक्विजिशन एक्ट सो ते अजून मार्गाक लागना तो प्रायमरी स्टेजीचेरूच आसात वी हॅव डिमांडेड फॉर फास्ट ट्रॅक इट इज ऑल्सो अप्रूव्ड टू फास्ट ट्रॅक बट इट इज नॉट गोईंग टू द इन अ स्पिडी मॅनर. आमी कालूच सांगिल्लें की सीएमा कडेन वच ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन वच जावं तो टुरिझम मिनिस्टरा कडेन वच रिप्लाय म्हणटा तेंचो एकूच आसतलो ते दोळ्याक हे पुसतले खोले पुसतले आनी परतून धाडटलो सो तेंचें तशेंच आसा. आतां कितें आसा एक पयले फ्लायट देंवता एअरपोर्टार 5 तारखेक तेजोय खंय तरी एक विशय तेजोय खंय तरी तेणीन एक हे दवरपाक जाय हो व्हडलो इश्यू जावपाक जायना जाल्यार तेंच्यांनी बरे रितीन ऑनरेबल सीएमान हांकां टॅक्सी स्टँड हो एप्रूव करपाक जाय जरी इश्यू जावपाक जाय कित्याक जर तर हो इश्यू जालो हो इश्यू गोंया मर्यादात जावचो ना हो नॅशनल मर्यादा इश्यू जातलो आनी कित्याक पेडणेकार समजता हा तो इश्यू व्हडलो करपाक हेका अशें ना की चेतनानूच कितें केलें बाबा तामणकारानूच केलें कोणी कितें केलें हो पेडण्याकारांचो इश्यू हो सगळ्या गोंयकारांचो इश्यू जेन्ना म्हाज्या घरान जर कोण रावपाक येता जाल्यार हांव तेका 1-2 दीस दवरूं शकता परमनंट दवरूं शकना तशेंच हें जालां पेडण्याकारांच्या घरांनी हे रावपाक सोदता येवन पण हे कशें रावूंक दितले 1-2 दीस सोयरो म्हणून दवरूं शकता पण परमनंट दवरूं शकना न्ही सो हे गोव्हर्मेंटान चिंतपाक जाय. सो हांव आनी म्हाज्या असोसिएशनाचे तशेंच सगळे वांगडी आमी जे आसा ते सगळे जाण एपाक सपोर्ट करना पेडण्याकारांक सपोर्ट करता आमच्या गोंयकारांक सपोर्ट करता एकजुटीन रावतले एकजुटीन सपोर्ट करतले जावं ते लँड लुजींग जावं तो टॅक्सी इश्यू जावं तो तांकां जॉबाचो इश्यू जावं हे एकजुटीन पेडण्याकारांक चेतन आनी ताची कमिटी तशेंच सगळे म्हाजे मेंबर्स आसा ते समजता तांकां सपोर्ट करपाक जाय पडलें न्हू जाल्यार मोठें आंदोलन जावूंक शकता आय एम नॉट सेईंग जातलें.